Chris-Armand presentation घडून हाडटात ग्लोबल गोंयचो आवाज. मोजे कितें तूं वाजोयताय डाळाका म्हणटा सॅक्सोफोन इन्स्ट्रुमेंटाचें नांव विचारूंक ना सारको जबाब दिना तोर वाजोयत दोन कित्याक डाळा बेश्टो तुजा वताय प्रॅक्टीस कोत्ता टीक टीक तुजे गोरबोन तूं बरें म्युझिशियन जावंक सोदताय तो पयलीं सोल्फा घे बाय शिकोन सोल्फा कित्याक शिकपाची म्हाका गरज ना ताची काय बरें वाजोयता देखून आतांची चेडवां चेडे आपलेच उलोयता वडे कोणाचेच मानिना न्हू तो मॉडर्न म्युझिक आताचे तुमचे तायना घडपाचे देखून मात्ताय आमचेर वांकोर मारूंक न्हय दुस्मान म्युझिक बोल्ला गोरोतान तूं नकळोय सोल्फाचो वालो वांकोर मारूंक न्हय दुस्मान म्युझिक बोल्ला गोरोतान तूं नकळोय सोल्फाचो वालो सोल्फा शिक म्हणून सांगल्यार आयकोनाय कित्याक तूं चलता इतले जिती सोल्फा किड्या मुये भाशेन दिसता काय सोन मोनारी गोना मोतीन पण तुजे थाऱ्यार घालून शिकोत तू फेलीस जातेले काय तुय कोटीन सोल्फा शिकोंक म्हयने वचप वेता इतलो वेळ ना म्हज्या हातीन सारकें न्हय तुजें कारण भुरगे पासून संवसारान जल्मोंक 9 म्हयने लागता वेळ कित्याक मात्ताय वो पारी तें आसोच मोता बोरी संवसार वो 2 दिसाचो खेळ देखूनच सांगता खऱ्यान सोल्फा तूं शिक म्हूण बऱ्यान म्युझिक न्हय चिरमुल्याची बेळ बाजलायनो जाती गोरा डो रे मी फा सा सुरा सोज मोना कसो घालचो मेळ बाजलायनो जाती गोरा डो रे मी फा सा सुरा सोज मोना कसो घालचो मेळ बरें करून सोल्फा तूं शिकोत तर संवसारान तुका आसतलो मान हांव तुजी धूम लोकांक सांगल्यारू सोगोट म्हाका पळयतात मोगान हांव एक सोल्पीच बरो वाजोवपी म्हूण नांव म्हाका आसा आख्या गोंयान डाळा सोदास तुजें नांव वयर करून सोल्फा हांव शिकता रे आयस्ता गोंयच्या हुशार भुरग्यांनी सोल्फा शिकोंक जाय तुमी संगीत गोंयकाराचो जीव प्राण खबर वाचलेली पेपरार आदले गोंयचे संगीतकार संगीत वाजोयताले फिल्मां परत हाडूच्याक ते दीस करूंक पडत सॅक्रिफीस न्हिजेव गोट कोर दुबे मोना म्युझिक गोंयची संस्कृताय आमी ती सांबाळूंक जाय आसा तो याराव काळजांता म्युझिक गोंयची संस्कृताय तुमी ती सांबाळून दुवे तो
तयार जाव काळजान थांब